काणकोणचो बीजेपीचो आमदार आनी मंत्री रमेश तवडकार मोगोत गेल्ल्यात जमा. तवडकार आयतारा सांजे 4 आल्तिनार सुदिनाच्या बंगल्यार पावलो. सुदिनाच्या हेरंब बंगल्यार तवडकार, सुदीन आनी दीपक ढवळीकराची बरीच वेळ मिटींग जाली. तवडकार सुदिनाच्या बंगल्यांतल्यान सुमार 6:30 भायर सरलो तो थेट पावलो मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या लक्ष्मी बंगल्यार. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तवडकार आपल्या मिनिस्ट्रीचो राजिनामो दिवंक म्हूण पार्सेकाराच्या बंगल्यार आयिल्लो. मात आयतार आशिल्ल्यान क्लॅरिकल स्टाफ नाशिल्लो आनी तवडकाराचो राजिनामो हुमकळ्ळो. तवडकार पार्सेकाराच्या बंगल्या भायर आयलो तेन्ना प्रुडंटान ताका गाठलो. तो कितें म्हणटा आयकयात. सर बाय रिझाईन जाले तुम्ही? ना ना रिझाईन बी जाले तुम्ही? सर पूण तुम्ही सुदिना वांगडा आसले? विजय पै खोताचें नांव येता तुमच्या काणकोण ऑलमोस्ट कन्फर्म जाला. कन्फर्म सो तुमी त्या सपोर्ट करतले? हां ना हांव कॉन्टेक्ट फाल्यां सांगता मरे तुमकां. तुम्ही आतां सुदिनाक मेळोन येयला, सुदिना बरोबर मिटींग करता. तुम्ही MGP जॉईन करता? अजून काय जावंक ना. हांव सांगता फाल्यां सांगता. प्रेस आपोवचें म्हजो डेव्हलपमेंट आसा न्ही तो फाल्यां सांगता तुमकां. ओके पूण असो कितें विचार आहा MGP जॉईन बीन करपाचें? अजून हांवें कांय ठरोवंक ना. हां जो विचार जालो मागीर तुमी सांगता. सीएम आसा ना न्ही? हय हय कोण ऑफिसर कोण आसा मेळपा येता. राजिनाम्याच्यो फॉर्मालिटी घडये तवडकार सोमारा करतलो. इतले मजगतीं प्रियोळा बीजेपीन अपक्ष उमेदवार गोविंद गावडेक ऑफिशियली तेंको डिक्लेअर केलो. आमी ठरयलें की विरोधांतलीं मतां विभागून वचूं न्हय आनी तेजो फायदो कोणाक दुसऱ्याक जावचो न्ही म्हणून आमी गोविंद गावडे वांगडा पूर्णपणान पाठिंबो दिवपाचो आमच्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलां. आमचे कार्यकर्ते पूर्णपणान वावुरतले. आमचे नेते आसा, मागीर मनोहरभाई पर्रीकर रक्षा मंत्री, आमचे केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक प्रियो मतदारसंघान येतले आनी प्रयत्न करतले बाब गोविंद गावडेक निवडून हाडपा खातीर. मोगो पक्ष म्हणटा गोंया भितर सरकार स्थापन करतले. हांव तेजे अध्यक्षा एकूच प्रश्न विचारपाक सोदतां की 8 मंत्री आनी 1 मुख्यमंत्री म्हणटा. हांव तुका तेका विचारता की तेणें 3च आमदार खंयचे येतले निवडून तें सांगचें. गोंया भितर तेजे पार्टीचे 3च आमदार सांगचे, 8ची लिस्ट दिवची न्ही. आमचें तेका आव्हान आसा. आमचे सगळे जे हें आसात ते फाटीं दवरून, आमचो एजेंडा जो फाटीं दवरून पार्टीचे जे आमचे शीर्ष नेतृत्व आसात ताणें जो प्रस्ताव आमकां दिलो प्रियोळ मतदारसंघात तो आमी मान्य करून पूर्ण ताकदीनिशी आमी गोविंद गावडे खातीर काम करतले. फाटले 2012 सावन निवडणूक लढयलेली आशिल्ली. सातत्यान लोकां कडेन एक संपर्क केल्लो आशिल्लो की हांव स्वातंत्र्य म्हणून हांव उबो रावतलों आनी म्हणूनच लोकांचो खंयच्याच विश्वासाक तड वचपाक जायना. म्हणूनच हांवें हो निर्णय घेतिल्लो आसा. कारण हांव एक राजकारण न पळयता एक सामाजीक कार्या कडेन म्हजी चड मोख आसा आनी ती सांबाळून दवरपा खातीर हांवें हो निर्णय घेतिल्लो. इतले मजगतीं आपान गोविंद गावडेक दिल्लो सपोर्ट फाटीं घेतलो. काँग्रेसूय गोविंदाचो सपोर्ट फाटीं घेवपाच्या तयारेंत आसा. गोविंद गावडे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट रावल्लो. बाकीचे सगळे पक्षांची एक सपोर्ट मागिल्लो, आमचोय सपोर्ट मागीर आमी दिल्लो. पूण भाजपाचो सपोर्टीत न्ही पूण भाजपाचे मंचेर वचून तांचे बरोबर तो एलान करून की हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून दॅट वॉज एब्सोल्युटली नॉट रायट. आनी आम आदमी पार्टी आपलो तेंको गोविंद गावडेक सामको फाटीं घेता. कित्याक भाजपा असले पक्ष की फाल्यां गरज पडली जाल्यार तेच दीपक ढवळीकरा बरोबर, तेच विश्वजीत राणे बरोबर, तेच बाबूश मोसरात बरोबर, तेच विजय सरदेसाय बरोबर वेंग मारपाक परत एक सरकार घडोवंक शकता आनी गोविंद गावडेक फोंट मारून कुशीक उडयतले. सो भारतीय जनता पार्टीची ही इतिहास, ही परंपरा आनी गोंयच्या लोकां कडेन कसली यू टर्न केल्या पळय तें आमकां खरें खबर आसा. सो आम आदमी पार्टी इज व्हेरी व्हेरी डिसअपॉयंटेड विथ गोविंद गावडे फॉर हॅविंग टेकन द पोजिशन दॅट ही टूक. वी विश हिम ऑल द बेस्ट. दुसरे वटेन मया अनंत शेटान बीजेपींतल्यान भायर सरपाची सगळी तयारी केल्या. तो अपक्ष रावतलो म्हूण प्लानूय थारला. मया प्रवीण झांटयेक लॉन्च करूंक ताचे मिटिंगेक सांजे बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस आनी तानावडे पावले. बीजेपीन ऑफिशियली अनंत शेट आनी तवडकाराचो पत्तो कापले उपरांत सोमारा दोगूय आपापली भुमिका ऑफिशियली डिक्लेअर करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.